आज ह्या नुस्तीची जाल्यानंतर मंगेश आणि दिलीपाचे बळी गेल्यानंतर आज जवळजवळ 6 ते 7,000 गव्हर्नमेंट सर्वंट आसा. अभिमान दिसता म्हाका. आनीक फुडें वचपाक जाय. पण केन्ना तरी रमेशा सारखे तुमी जेन्ना गरज आसा हे आसा नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन. हे हांगा राजकीय सभा न्ही. हांगा गव्हर्नमेंटाचे जे सुद्दां सरकारी नोकर आसा उलट येवपा जाय. ताणें बरें मार्गदर्शन केलें. FRC आतां काणकोणचो सुपुत्र आसा. काणकोणचे प्रश्न खबर आसा. जशे आमी ह्या समाजात जन्म घेतना आमकां प्रश्न खबर आसात. एक शेतकरी कुटुंबात जन्म घेतना शेतकऱ्याचे प्रश्न खबर आसात. ते फुडें व्हरपाचे सोडोवपा खातीर जेका जेका शक्य आसा ताणें येवपा जाय. आज कितलेशे आमचे डायरेक्टर आसात. कितलेशे टॉप ऑफिसर आसात. मुद्दम काडून पळयात. वेदर दे गॉट द जॉब विदाउट एनी सर्टिफिकेट. आज आमची STT सर्टिफिकेट येतात अवश्य घेवची. पण त्याच बरोबर आपल्या समाजाक हेल्पिंग हँड दिवपाची सुद्दां आवश्यकता आसा. आमी घरांनी कितें करतलो प्रश्न आसा ते आपण आपले सुद्दां कितें योगदान आसतलें हेजे खातीर सुद्दां जावपा जाय. आनी आमदार नासतना सुद्दां आज 4 आमदार जे रिजर्वेशन नासतना निवडून येवन सुद्दां अनेक प्रश्नां खातीर जे वाद्य फुडले आसा सो जावपा जाय पॉलिटिकल रिजर्वेशन जाय. आमचे मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएशन लेवलाचे मेडिकल रिजर्वेशन ना. ताजे खातीर आमी झगडया. तेजेच खातीर एकठाण करया. 9 सप्टेंबर 2009 म्हणजे 9/9/9 ह्या दिसा विधानसभेचेर एक आंदोलन केल्लें आशिल्लें आनी त्या आंदोलनाक ह्याच उटा म्हळ्यार गोंयचे समस्त आदिवासी समाजान एक इतिहास घडयलेलो आशिल्लो. तो म्हळ्यार मांडवीचो पूल क्रॉस करून आमी गोंयच्या विधानसभेत धडक देणारे हेच ते रगत जावन आसा. हेच तो समाज जावन आसा. आनी तातूंत चड कोणाचो जर वांटेकार जर आशिल्लो जाल्यार म्हाज्या महिला भगिनींचो आशिल्लो. त्या म्हज्या आवयचो आशिल्लो. त्या म्हज्या भयणीचो आशिल्लो. आनी म्हणूनच तांकां लागून ते सुद्दां आंदोलन यशस्वी जाल्लें आशिल्लें. अशा सगळ्या म्हज्या आदिवासी समाजाक म्हजो मानाचो सलाम मानाचो मुजरो. ह्या समाजाक ज्यो घटनात्मक जे अधिकार जे आशिल्ले जे घटनात्मक जे हक्क जे आशिल्ले तेजे खातीर आमी लढो उबारलेलो आशिल्लो. आणि म्हणूनच ह्या चलड्यान समरस होऊन सगळे कितें ह्या समाजा खातीर तन मन आणि धनूय आमी पणाक लायिल्ले आशिल्ले. आज धनाचो विचार केल्लो आशिल्लो. सुप्रीम कोर्टान एक केस अजुनूय उरलेली आसा. आमी खंयच्याच ह्या 10-12 वर्सां जी योजना जी आसा आमकां बाबा 10 रुपये हाडून दिया रे अशें म्हणून खंयच्याच एका बेनिफिशियरी कडेन आमी मागले ना. आमची एक जबाबदारी आसा. देवान आमकां भरपूर काही गोष्टी दिल्ले आसात. ते आमच्या समाजा खातीर कितें तरी दिवचें पावयचें हेजे खातीर आज आमी काम करीत आसात. प्रेरणा दिन हो सगळ्या मोठ्या मनान आमी मनोवया. घडये एखादे वेळ कितें जर घडलें जाल्यार तुमी त्याच मोठे संख्येन उत्तर दिवपा खातीर सज्ज रावतले अशें म्हजें तुमकां सगळ्यांक आव्हान आसा. तुमी येतले आणि खास करून ह्या मंगेशाच्या आणि ह्या दिलीपाच्या दिसा श्रद्धांजली दिवपा खातीर तुमकां लाखभर तुमकां त्या दिसाची येणावळ येवं घुमयात सोडून दियात आमकां मेळटलें. कारण पयशे हो सगळ्यां खातीर इम्पॉर्टंट न्ही. मनशाचें मन मनशाचें काळीज आणि त्या भुरग्यांनी आज बलिदान दिल्लें हें खूब महत्वाचें आसा. आमी वर्साक फक्त एक दिसाची तुमचो वेळ आमी तुमचे कडेन मागतात. तो म्हळ्यार 25 तारीख. आणि त्या 25 तारखेक म्हाका दिसता घरान जर 4 जोड लोक आसत जाल्यार 4य लोकांनी भायर सरपाची गरज आसा. सगळ्यांनी पेठोन उठोन तुमी येवपाची गरज आसा. आणि तुम्ही जेन्ना येतले त्या वेळाचेर आमी म्हणटले की त्या मंगेश आणि त्या आमच्या दिलीपान जो आमच्या हेजे खातीर बलिदान दिल्लो आसा तेजी आत्मिकाय तुमकां मेळटली. तुमचो स्वतःचो खर्च करून फक्त बसीची जर अरेंजमेंट जर कितें जर करपाक जाय तेजी जबाबदारी सगळी आमी घेतले. कारण महिला आसा म्हाकाय खबर आसा सगळ्या कडेन गाडी ना कारण ते पयस आसा. पूण येदा काळाचेर आमी आमचो एक मेसेज तुमकां येतलो. जर घडये बाकीचे सगळे अफरातफर बीन कितें जर करून जर काही गोष्टी जर केल्यो जाल्यार त्या खातीर आमी आमचो प्रेरणा दिन ज्या उटाच्या संस्थेचे अंडर जो बॅनराचे सकल हे आंदोलन छेडिल्लें आशिल्लें त्या आंदोलनाचे मूळ जे यजमान जे आसात ते उटा जावन आसात. आणि ते उटा आयुष्यभर जोपर्यंत आमी सगळे आसात तोपर्यंत उटा ही प्रेरणा दिनूच म्हणून मनयतली. आणि त्या उटाच्या प्रेरणा दिना खातीर तुम्ही सगळ्यांनी येवचे उपस्थिती लावची आणि त्या आमच्या मंगेश आणि दिलीपाक मानवंदना दिवची.